आयज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चातर्फे आयज आमची रॅली आसा. नरेंद्र मोदी सरकाराक जशी 9 वर्सां जाल्या कंप्लीट सक्सेसफूल गव्हर्मेंट असो आमचो जाल्लो आसा. त्या खातीर आमी एक आयज मोपा टू काणकोण मेरेन आज आमी भारतीय जनता पार्टी युवातर्फे एक रॅली काडलेली आसा. आयज शिवोली मतदारसंघाचे सगळे युवा मोर्चाचे भुरगे आमी आतां शिवोले MLAच्या ऑफिसांतल्यान भायर सरतले. तशेंच करसवाडा जंक्शना वचून आमी फुडें सरतले. तशें आमची आमदार आमच्या कडेन आसा. तशेंच आमकां बाकी सगळे युवा मोर्चा हांगा भुरगे येयल्ले आसा तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी सगळ्यां कडेन मागता की हेल्मेट आनी रेनकोट मातशें सगळ्यांनी घालचे आनी आपली सेफ्टी काळजी. गुड मॉर्निंग. आयज भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चा विंग हांच्या तर्फे रॅली हा फ्रॉम मोपा टू काणकोण आणि आमच्या मध्ये हा आमचो प्रेसिडेंट ऑफ युवा मोर्चा शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमचो सरपंच सगळे वॉर्ड मेंबर्स ते सोडियाचे सरपंच सगळे आणि हो करून युवा आयच्या दिसा पावस आसा तरूय आमच्या वांगडा इतले मोठे संख्येन आमचे युवा आसा म्हणून तांकां धन्यवाद करता पयले सद्याक. आनी एज सेड बाय द प्रेसिडेंट हेल्मेट आनी रेनकोट कंपल्सरी आनी आय रियली थँक यू ऑल. कालूच आमचो सांजाव जालो आनी तरूय तुमी इतले मोठे संख्येन सकाळी फुडें हांगा येयल्या म्हणून दॅट्स द लव फॉर द पार्टी. गॉड ब्लेस यू ऑल. आनी तुमकां प्रेस मिडिया तुमी येयल्या म्हणून तुमकांय देव बरें करूं.